गोंयांत काणकोण, साळगांव, पेडणे आणि हेर मेळून सुमार 5 म्हालांनी शेकड्यांनी नीज गोंयकारांची घरां कोमुनिदादीत आसात. कोमुनिदादींतलीं 70 ते 80% घरां ही नीज गोंयकारांची आसात. नीज गोंयकारांचे हित मतींत दवरूनच सरकार कोमुनिदाद कायद्यांत दुरुस्ती करपाक सोदता. झोपडपट्ट्यां खातीर न्ही म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. आतापर्यंत कोमुनिदादीचेर काणकोणा, सालिगांव, पेडण्यान अशे 5 कडेन तांच्या घरांचेर हे डेमोलिशन येयल्लें आसा. म्हाजें हितून स्पश्ट म्हणणें आसा, आमी तांकां विश्वासान घेवन करचे. आमी खंयसरूच तांकां विश्वासान घेयनासर करूंक ना म्हटलां. कोमुनिदादवाल्यांकूच विश्वासान घेवपाक जाय. एक कोमुनिदाद लेटर दिता घर बांद, ते बाबडे बिचारे गोंयकार आहा भितर. भायले जे सगळ्यांचो आहा पळय न्ही 70 to 80% गोंयकार जेंच्यांनी घरां म्हणजे जवळपास 70 आणि 80 घरां बांदलेलीं आहा. हांव आतां म्हणना, 70 आणि 80 घरां बांदलेलीं आहा. काडून जर काणकोणा 500 लोकांचेर डेमोलिशन आहा. 500. सालिगांवान आत्तां 150 ते 200 लोकांचेर जाय जाल्यार व्हेरीफाय करा. हें म्हाज्या म्हायतीक घातलेलें. ताज्या शिवाय म्हायतीक नासलेली अशी 4-5 घरां खूब कडेन आहात. म्हणजे तुम्ही नीज गोंयकारांच्या दृश्टीन हो स्टेटमेंट 100% नीज गोंयकार 70. हांवें तुका सांगलां 70 ते 80% लोक गोंयकार आहात जे घरां बांदून. तूं काणकोण वचून मुद्दामून काडून पळय, तूं काणकोणचो, ताका खबर आहा 500 घरां आहा ज्या गोंयकारांनी कोमुनिदादीची घरां बांदलेलीं आहा ते आसा. म्हाका खंयसर स्लम हांगासर रेग्युलरायज करपाची ना. पयलीं जेंच्यांनी केल्या पळय न्ही रे, हेच लोक आसात करपाक. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.